as 18th June marks the beginning of a new chapter in Goa's history, today's ceremony marks the beginning of a new chapter in the modernization of the Goa Police. The police headquarters complex has been with the police department since the Portuguese era. For decades, it has served as the nerve center of policing in Goa and has witnessed the remarkable growth and evolution of our police force. However, with changing times and increasing responsibilities, there has been a need for modern infrastructure that can support the requirements of contemporary policing. I would like to express my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister Sri Pramod Sawant, whose vision, guidance and unwavering support have made this project possible. During his visit to the police headquarters on 23rd November 2020 and again during the Law and Order Review meeting held in December 2020, he emphasized the need for a modern police headquarters. His continued encouragement and commitment have been instrumental in bringing this important project to reality. The proposed police headquarters building will be constructed on government land at Panji, replacing the old internal wing of the existing complex. The project has been entrusted to GSIDC. The plans for the ground plus 2 building were prepared and approved by GSIDC in 2020. The project initially received administrative approval for an estimated cost of rupees 34.39 crores. Subsequently, after revision based on updated rates, the project cost was approved at rupees 45.62 crores by the Honorable CM Goa, for which Goa Police is indebted. I would like to acknowledge the efforts of Chief Secretary Goa, who is always there for all our projects and supporting in the infrastructure and modernizing of Goa Police. I would also like to acknowledge the efforts of GSIDC and the entire GSIDC team for their dedication and cooperation in taking this project forward. I also thank all officers and departments who have worked tirelessly to make this day possible. The construction work has been entrusted to Ms. Arijit Ashok Rao Chauhan and is expected to be completed by May 2027. The new police headquarters will be much more than a building of concrete and steel. It will be a symbol of a modern, professional and citizen-centric police force. It will provide better working conditions for our officers and the staff, improve coordination among different units of Goa Police, and strengthen our ability to serve the people of Goa efficiently. The strength of a police force lies not only in its personnel but also in the institutions and infrastructure that supports them. Today's ceremony is therefore an important investment in the future of policing in Goa. On behalf of Goa Police, I express my sincere gratitude to the Honorable CM Goa, the Chief Secretary Goa, GSIDC and all concerned departments and every individual who has contributed to this important project. As we lay this foundation stone today, we are also laying the foundation for a stronger, smarter and future-ready Goa Police. We remain committed to serving the people of Goa with professionalism, integrity and dedication. I once again thank our Honorable Chief Minister Sri Pramod Sawant for gracing this occasion and for his steadfast support to the Goa Police. I also extend my gratitude to Chief Secretary Goa and GSIDC on this occasion. May this new police headquarters stand as a lasting symbol of progress, service and commitment to the people of Goa. Thank you. Jai Hind, Jai Goa. Thank you very much, sir, for the warm words of welcome and your insightful address. Ladies and gentlemen, the moment we have all gathered to witness has now arrived. May I respectfully invite our chief guest, the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Shri Pramod Sawant, sir, along with distinguished dignitaries present, to kindly unveil the foundation stone plaque for the construction of the new police headquarters building at Panaji, Goa. This project represents a significant investment in strengthening police infrastructure and enhancing administrative efficiency for the benefit of the people of Goa. Ladies and gentlemen, may we put our hands together as we witness this historic milestone. Thank you, sir. It is now my proud privilege to invite our chief guest, the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Shri Pramod Sawant, sir, to address the gathering.
न्यू पोलीस हेडक्वार्टर्साच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या खासा सोहळ्याक आमच्या मध्ये असतात राज्याचे CS डॉक्टर कल्लावलू, DGP अलोक कुमार, रोहित मनसरात, DIG IGP समोर असलेले म्हणजे पोलीस हेडक्वार्टर्स आणि बाकी सगळे हांगासर उपस्थित असलेल्या GSIDC स्टाफ, पोलीस हेडक्वार्टर स्टाफ आणि म्हणजे भावांनी भयणानो सगळ्यात पयली 18 जुनाच्या गोंय क्रांती दिनाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूप खूप म्हत्वाच्यो शुभेच्छा. 18 जून क्रांती दिन गोंयच्या इतिहासात हो म्हत्वाचो दीस, ज्या दिसा गोंयांत क्रांतीक सुरवात जाली आणि 1961 ह्या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आणि आज 18 जुनाच्या दिसा लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट गेली 20 वर्सां आज फाउंडेशन लायतले, फाल्यां फाउंडेशन स्टोन लायतले, हाजी हेडक्वार्टर्सची वाट पळयत आशिल्ले हेडक्वार्टर्स आज हांव म्हजें भाग्य समजता की आयच्या ह्या बऱ्या दिसा फाउंडेशन स्टोन लावपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो. आणि खरोखरूच म्हणजे गोंयांत पुलिसेंतूय बी नवीन क्रांती हे हेडक्वार्टर्स घडोवन हाडटले हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सातत्यान पुलीस हेडक्वार्टर्स हाका एक बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. आमच्या विशीं ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर लास्ट फॉर 60 years ह्याच हेडक्वार्टर्सांतल्यान पुलीस हेडक्वार्टर्स करून काम पळयतात आणि सातत्यान हाजी इम्प्रुवमेंटाची रिनोवेशन किंवा नवीन बिल्डिंगेची हाची गरज आशिल्ली. ओके, हे हेडक्वार्टर्स आज आमी 45 crores of rupees खर्च करून विदीन 1 year of a time ही बरी बिल्डिंग तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयल्या आसतली, प्रशस्त अशी बिल्डिंग म्हणजे विदीन गोवन हेरिटेज बिल्डिंग हे तयार करपाचो आमच्या गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांच्यानी संकल्प केला. हाच्या खातीर आमचे कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि GSIDCचो पुराय स्टाफ हो रात आनी दीस काम करता आसतना एका वर्सात हो बरो प्रोजेक्ट हो लोकार्पण करतलो. आणि हांव परत एकदां सांगपाक सोदता की ज्या प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन आमी लायता त्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशनूय बी आमीच करता हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदां मे म्हयन्यात ह्या प्रोजेक्टाच्या इनॉग्रेशनाच्या निमित्तान तुमच्या मदीं येवपाची संद म्हाका नक्कीच मेळटली हाची म्हाका खात्री आसा, हाचो म्हाका विश्वास आसा. हे आमी पळयता की बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्यानी राज्यांतले विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर सातत्यान पार्टिसिपेट जाल्यात. तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर ब्रिजीस आसतले, बिल्डिंग्स आसतले, हायस्कूल आसतले, कॉलेजीस आसतले, हे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर GSIDC सातत्यान सपोर्ट केला. तशाच पद्दतीचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ द मॉडर्न इक्विपमेंट्स आमी पुलिसेकूय बी दिवपाचें थारायलां. आणि तें इन्फ्रास्ट्रक्चर विदीन शॉर्ट स्पॅन आमी ताका म्हणटा की इट इज नॉट ओन्ली द बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ताच्याच बरोबर सिग्निफिकंट टेक्नॉलॉजी, सायबर क्रायम, ट्राफिक मॅनेजमेंट, पब्लीक सेफ्टी, डिझास्टर रिस्पॉन्स आनी सिटीजन सर्वीस ज्या ज्या पद्दतीची फॅसिलिटीज जाय त्या पद्दतीची फॅसिलिटीज पुलीस हेडक्वार्टर्सान हाज्या फुडें अवेलेबल आसतली, इन्क्लुडींग दी ताच्या खातीर लागपी स्मॉल ट्रेनिंग हॉल्स, बाकीचे मिटींग हॉल, ह्या पद्दतीची फॅसिलिटीज जी आसतली ती ह्या बिल्डिंगेत आमी अवेलेबल करून दितले. आमी सातत्यान पळयता की गोंय पुलीस हे एडवान्स इक्विपमेंट डे बाय डे हे घेत आसता. नुकत्योच आमी जवळपास 97 2-व्हिलर्स पुलिसीन खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां रस्त्याचेर म्हणा किंवा बाकी सगळ्या जाग्यांचेर आसपाक जाय. ताच्या खातीर 2-व्हिलर्सांची गरज आशिल्ली. आतांच म्हज्या ह्या कार्यक्रमाक सुरवात जावच्या पयलीं 97 2-व्हिलर्स ह्यो पुलिसां खातीर दिल्या. ज्या निमित्तान वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर, टुरिस्टीक प्लेसीचेर, टेम्पल, चर्चीस ह्या जाग्यांचेर राज्यांत कशाच पद्दतीचो क्रायम जावचो न्ही हाच्या खातीर सातत्यान आमी कार्यरत आसता. आज आमी पळयता की एडवान्समेंट ही सगळ्या बाबतींत जाता. त्या बद्दल म्हणजे क्रायमानूय बी एडवान्समेंट जावपाक लागलेली आसा आणि ती कंट्रोल करपा खातीर सायबर क्रायम टेक्नॉलॉजी हाचो उपयोग करता आसतना सगळ्या पद्दतीचे सेल हे आमी आनिकूय बी म्हणजे घटमूट करपाक लागलेले आसा. म्हणजे इक्विपमेंट इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी हाचो उपयोग पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी पुलिसेक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी पळयता की क्रायम, चोरी ह्या सगळ्यांचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आपल्या परीस पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात हे काम करीत आसा. राज्याचें जर सहकार्य मेळत म्हणजे आमी जशें म्हणटा की टेनंट व्हेरिफिकेशन्स आमी कांय दिसा पयलीं लॉन्च केले. टेनंट व्हेरिफिकेशन निमित्तान गोंयांत येवपी आयदर लेबर आसत किंवा बाकीचे आसत
हाचे व्हेरिफिकेशन जावपाक सुरवात जालां जेणे करून तेजेर कंट्रोलूय येवपाक लागला. म्हाका दिसता 100% आपल्या घरात जेका आमी दवरता ताजें पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवप ही काळाची गरज आसा. जर तें घेतलें ना जाल्यार आमी वेगवेगळे इन्सिडंट पळयता जी खासा करून आमी घरात दवरलेल्या टॅलंटा खातीरच जाता आनी ताचो मागीर पश्चाताप करपाची पाळी ही खुबश्या गोंयकारांचेर आतां पर्यंत आयल्या. आमी पळयता की सातत्यान म्हणजे एक्सिडंट रोखपा खातीर मागीर ट्राफीक पुलीस ट्राफीक सेल आसूं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसूं ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून आमी गोंयांतले एक्सिडंट कमी करपा खातीर सातत्यान जे एक्सिडंट फ्लो जोन आसतले ते रेक्टिफाय करपाक आसतले, रस्त्याचे लायनीन आसलेले पुलीस आसतले हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. हांगासलो ट्युरिस्ट येवपी तांच्यांनी हांगासले रुल्स फॉलो करचे जेणे करून आमी सातत्यान अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन तांचें स्वागत करता जाल्यार राज्यांतले कायदे फॉलो करपूय हें तेंचें काम आसा. म्हणून म्हाका दिसता तें जर करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम कंट्रोल हांगासर दवरपाक शकतले. वाडटी लोकसंख्या आनी वाडटे ट्युरिजम हे लक्षांत घेवन जायत्यो इम्प्रुवमेंट्स आतां पर्यंत आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सातत्यान केल्या. वेगवेगळे कडेन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळी पुलीस स्टेशन ही रिनोवेट करपाचें काम आनी तांकां जाय ते इक्विपमेंट दिवपाचें काम हे फाटल्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळांत म्हणजे मुख्यमंत्री पदाच्या ह्या कार्यकाळांत वेगवेगळे कडेन बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम हे सदोरीत केलां. त्याच बरोबर पुलिसेची रिक्रुटमेंट आसतली ही बी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपर्टायट ट्रान्सपरंट मेरीट बेस करपाची जी संकल्पना मांडल्या ताकाय खूब मोठो हो सहभाग आसपाव जाला. नुकतेच PSI म्हणून भरती जाल्ल्या सगळे PSIची बॅच ही दिल्ली हांगासर ट्रेनिंगेक गेल्या. त्याच बरोबर थोड्या दिसाच्या भितर पुलीस भरती बी ही स्ट्रीमलायन करून जाता तितके बेगीन आनीकूय बी पुलीस फोर्स हे ज्यादातर भरती आमी करून घेतले. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें कारण कंटिन्युअसली होमगार्ड म्हणून सर्वीस करपी ह्याच होमगार्डाक पुलीस सेवेत भरती करून घेवपी हे फक्त आनी फक्त गोंय राज्यांतूच शक्य जालां कारण तांची सर्वीस डेडिकेशन हे तांकां फावो जाता. म्हणून म्हणजे होमगार्ड टू पुलीस करपाची काम हे आमच्या ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी तें साकार केलां. सातत्यान आमी पळयता की पुलीस हे आपली ड्युटी फॉलो करता आसतना राज्यांतल्या वेगवेगळ्या क्रायम जावचे न्ही म्हणून सातत्यान प्रयत्न करता. लोकांनी बी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट आनी बाकी सगळ्यांकूय सहकार्य करचें, रिस्पेक्ट दवरचें. आयच्या ह्या 18 जुनाच्या खाशेल्या दिसा परत एकदां म्हणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स बांदप ही फाटली 20 वर्सांची संकल्पना आशिल्ली. म्हाका दिसता 5-6 DIG तरी येवन गेले जेंच्यांनी हेजे प्लॅन डिझायन वेगवेगळ्या पद्दतीचे केले. बट काही ना काही कारणां खातीर वेगवेगळी कारणां आसतलीं तातूंतल्यान फुडें वचूंक शकूंक ना. बट आज म्हणजे 45 crores प्रोजेक्ट विथ वेरियस क्लियरन्सीस घेवन आमी आज फावंडेशन स्टोन घालता आनी ह्या बऱ्या दिसा फावंडेशन स्टोन घालता. हांव म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता विदीन अ 1 year हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून पुलीस हेडक्वॉर्टर्स वेल इक्विप्ड आनी वेल बऱ्या पद्दतीचो असो हेडक्वॉर्टर्स तुमकां दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले. हे सांगता आसतना परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक 18 जुनाच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for your inspiring and visionary address. Ladies and gentlemen, as we come to the conclusion of this significant ceremony, it is my privilege to propose the vote of thanks. On behalf of the Goa Police Department, I express my sincere and heartfelt gratitude to our Chief Guest, the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Shri Pramod Sawant, sir, for graciously sparing his valuable time to be with us on this important occasion and for laying the foundation stone of the new police headquarters building. Sir, your inspiring address and your continued guidance and support towards strengthening of the Goa Police and enhancing public infrastructure in the state.